ना हांव देव आसा म्हणून सोपमा दिना. आय डोंट बिलीव इन गॉड. ही उतरां एका इश्टान दुसऱ्या इश्टाक म्हणली. मोगाच्या बाबा करिनो तो मोगाचे इश्ट असले आनी ते मोगन जियेताली जायते वर्सां. बरे गरोवपी बरे उलोवपी. एक दीस एक इश्ट ताच्या दुसऱ्या इश्टाक विचारता, तूं देव आसा म्हणून मानून घेताय? डू यू बिलीव इन गॉड? आनी तो जबाब दिता, ना, आय डोंट बिलीव इन गॉड. देव आसा म्हणून हांव मानून घेना. हो इश्ट विचारलेलो तो इश्ट एकदम दुखी जाता, दुखी जाता आनी तो चिंतूंक पडटा. इतली वर्सां आमी साथ, we were friends for so many years, आनी तरी आसतना हांवें जेजूची वळख म्हज्या इश्टाक दिवंक ना. कितें तरी चुकलां म्हजें. इतली वर्सां आमी जियेले बराबर, जाल्यार हांवें जेजूची वळख म्हज्या इश्टाक कित्याक दिवंक ना? तो देवाचेर कित्याक सोंपमा दिना? हे विचार तो पळयतालो आपल्या मनांत आनी तो चिंतता. हांव बरे भाशेन पवित्र पुस्तक शिकतलो आनी खरेंच तो शिकोंक म्हणून कोत्ता. इन्स्टिट्यूटान बरे पवित्र पुस्तकाची ओळख तो घेता. होली लँड वेता, ज्या जाग्यार जेजू जल्मलो, ज्या जाग्यार जेजू मेलो, त्या जाग्याचेर वचून अणभवता. जायते शिकता पवित्र पुस्तकांतले, पवित्र जाग्याचे. कातोल आमचो धर्म, आमच्या धर्माची जायती ओळख घेता आनी शिकी जायते भाशेन बरोवपांतल्यान उलोवपांतल्यान जेजू परगट्टा. आनी शेकी म्हणटात ताणें एक चोल चित्र काडलें आनी त्या पिक्चराचें नांव, ह्या मुवीचें नांव पॅन्थर. ह्या फिल्मांतल्यान आख्या संवसाराक तो देवाची ओळख दिवंक सोदता, आमचो धर्म परगटूंक सोदता, जेजूची ओळख दिवंक सोदता. मोगाच्या बाबा पिरिनो शिव कोटवान परगटप ही जबाबदारी आमच्या बावतिस्मांतल्यान आमकां आयल्या. शिव कोटवान परगटून न्हय जबाबदारी बिस्पाची, माद्रीची, पाद्रीची, पूण आमची सगळ्याची. हें आमचें मिसांव जेजू परगटून, शिव कोटवान परगटून. मागीर पावलो म्हणटा तें आमी जाणो वाचून. शिव कोटवान परगटी ना जाल्यार म्हजें कोटा. शिव कोटवान परगटप म्हळ्यार एक व्हडली काय न्हय माता, पूण ती जावन आसा आमची जबाबदारी. आयच्या शिव कोटवानान तेच आमी आयकलां. जेजू म्हणटा, आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात. Go to the whole world and proclaim my good news. आनी उतरां जायत्या स्थानार भक्तांनी मानून घेतली आनी देखूनच आपलो गांव, देश, गांव सोडून गेले जेजू परगटून. जायते जाण आसात ते. तातूंत एक हांव सान फ्रांसीस शावेर, आमचो गोंयचो साहेब, स्पानिया देश सोडून नावारांतलो आयलो इथे आनी आमच्या गोंयांत रावलो. जेजू परगटलो आनी जेजू परगटलो. शिव कोटवान परगटलें, उर्बेवंत तो परगटना जालो. तेच भाशेन आमचो गोंयचो पूत सेंट जोसेफ वाज जेजूचो उलो आयकून तो गोंयांत रावूंक ना, श्रीलंका गेलो. वचून भितर श्रीलंका भितर सरो अवघड जातालें. तरी आसतना कुली कसो जावन, भिकारी कसो जावन
श्रीलंका वचून देवाची उतो ताणें पोरकुटली, शुभ वर्तमान ताणें पोरकुटली. मदर तेरेसा अल्बेनियांतल्यान आमच्या इंडियेक आयली आनी मदर तेरेसा कितें केलां हें सांगची गरज ना. दुसऱ्यांची सेवा चागणी करून दुसऱ्यांक जेजू केलो. शुभ वर्तमान जाता ते कशी तिणें आपल्या वावरांतल्यान जेजूक पोरकुट केलो. आयज मोगाच्या बाबीनो होच आमकां उलो आख्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर म्हजी बरी खबर परगटात. जातलें तुमकां, जातलें आमकां आख्या संवसाराक वचूंक. थोडी म्हणटली म्हजे लायक पासपोर्ट ना, विसा ना. जाता. आयज आमच्या ह्या समाजांत जायती सोंपेपण आयिल्ल्यान we are living in a computer world. We are living in a technological world. We are living in a digital world. सगळें डिजिटल जाला. वॉचेस, फोन्स सगळें डिजिटल जाला. संवसाराची सायबी उदरगत जाल्या. संवसाराचे जायते बदलप जाला. जायती सोंपेपणां आमकां आयल्या. तर आख्या संवसाराक वचून जेजूचे शुभ वर्तमान आमच्या परगटूंक जाता. कशें? थ्रू मिडिया. मिडिया आयचो विशय आमकां आदार दिता हाचेर नियाळ करून. बऱ्या संपर्का वरवीं, संपर्क म्हणल्यार मिडिया, बऱ्या संपर्का वरवीं शुभ वर्तमान परगटूंक भक्तिवंत कार्य वाकोतीस आमकां नमुनो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, संवसाराचेर जायते बदलप जाला. आमी सगळीं डिजिटल जाल्या. जायती सोंपेपणां अशें पडलां. व्हॉट्सएप, वेबसायट्स आनी फेसबुक, यूट्यूब, पॉडकास्ट, फिल्म्स, फोन्स जायते आमचे म्हणूंक जाता. आनी हातूंतल्यान आमी जेजूची बरी खबर परगटूंक जाय. बरो उपयोग करूंक जाय, बेय उपयोग न्हय. मिडियांतल्यान जायते वायटूय करूंक जाता. वायटूय आमकां शिकोवंक जाता. पूण बरो उपयोग करून संपर्क आदार दिवन, मिडियाचो आदार दिवन जेजूची बरी खबर आसा थंयच रावन आख्या संवसाराक आमच्यांनी परगटूंक जाता. टीव्हीचो एक बाटन दामलो जाल्यार त्या संवसाराच्या त्या कोणाक अमेरिकेक कितें पडटा तें आमच्या दोळ्या मुखार गावता, दिसती पडटा. जाल्यार देवाचे पुतळाक परगटूंक हांगा रावन ते मिडियांतल्यान आख्या संवसाराक कित्याक पाडूंक जायना? जाता. अशें जायते पार्टी कोत्तात, माजरी कोत्तात आनी लोकीक पाव पयटा कोत्तात. देवाचे उदक थ्रू मिडिया सगळ्या संवसाराक पावयता. And so media is the platform. Media is the platform. नाजाल्यार पळोवंक जाता media is the pulpit to preach the word of God. जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक पावोवंक मिडिया आमकां आदार जाता. हांवें एक दीस तेका तरणाट्याक विचारलें, अरे बाबा, मिडियान ते आमच्यांनी कितें करूंक जाता? मिडिया येवन संपर्काचो आदार घेवन आमी जेजूची बरी खबर परगटूंक जाता. आनी ताणें म्हणलें, वय फादर, येस वी कॅन डू इट. आनी ताणें म्हाका 4 पॉयंट्स दिले. कितें कितें करूंक जाता म्हळ्यार आमी चाललाय. ताणें म्हणलें, पयलेच फावटी वी कॅन रीच आउट टू द अनरिच्ड. वी कॅन रीच आउट टू द अनरिच्ड. त्या जाग्यांचेर पाद्री ना, माजो ना, लोक ना, इगोर्चो ना. जायत्या गांवांत इगोर्चो ना, कोपे जाता, पुलीस ना. आमच्या गोंयांत काय करे कितलो इगोर्चो, कितलो सुबीत, कितलो इगोर्चो, कोपे ना, प्रीस. पूण कोण्या गांवांत ना, पाद्री ना. ताका देवाच्या उतराक ल्हान येता. ही आमच्यानी मिडियांतल्यान संपर्क वरवीं आमी थंय पावोवंक जाता. वी कॅन रीच आउट टू द अनरिच्ड. दुसरे स्वातेर ताणें म्हाका म्हणलें, फादर,
the youth are attracted to the media. जाल्यार मिडियांतल्यान जेजूची बरी खबर आमचेर कित्याक शिकोवंक जायना? जेजूची शिकोवन, पवित्र बिची शिकोवन, देवाचो मोग करूंक आमचेर कित्याक शिकोवंक जायना? Through media attracts the youth, media attracts the children, media attracts all of us. Through media we can proclaim Jesus to one and all. तिसरे स्वाते काय म्हाका म्हणलें, Father, through music we can proclaim Jesus to everyone. बरें म्युजिक, बरी गायना, आमी तर बरी गायना जाल्यार वेगळ्या भाशेनी आतां म्हणल्यार आमी सगळीं शेतां धांवन दिली आसात. म्युजिक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमच्या गोंयकारांच्या रोगतांत आसा ती म्युजिक, स्पिरिच्युअल सॉंग्स, रिलिजियस सॉंग्स ती मिडियांतल्यान धाडून देवाची ओळ, जेजूची ओळ, जेजूची बरी खबर आमच्यांनी बरोबर जाता. चवथी विश्वास म्हणले थ्रू टेस्टिमनी. जायतो लोक देवान हात लायलो जाल्यार, गुणोच्यूत जाल्ले जेजून हात लायलो जाल्यार टेस्टिमनी दितात. आनी एक टेस्टिमनी दुसऱ्यांक फायद्याची पडटा. आमी जर मिडियांतल्यान दुसऱ्यांक दिली जाल्यार जायतो लोक शिकतलो, जायतो बरें शिकतलो, देवाचो मोग करूं, देवाचेर विश्वास करूं. तो मिडियांतल्यान टेस्टिमनी धाडूंक जाता. जायत्या लोकांक ते उपकारतले म्हणून तो म्हाका तो नाटक दुखता. तर म्हज्या मल्ल्याच्या बाबीलो मिडियांतल्यान संपर्कावरवी आमी शुभ वर्तमान परगटूंक जाता. Media lifts the soul. Media forms the consciences. Akarni zadamchi. Media opens the heart to grace. Grace is of God. आयच्या शुभवर्तमानाक आनी आयच्या पयल्या वचपाक तेंच आपल्याक मेळटा. उदेवून जावन आमी देवाचो भाव फळेवू. पयल्या वाचपाक पेद्रू आनी दोतू थोडे गेलो प्रेगान दोते जेजू पुरोच शिवून जालो परगटू तो संवसाराचो सोडवणदार म्हणून परगटू ते भियोंक ना. काळजीदारपणान पिवूत रावून मोगाळ आनी तांणी जेजू परगट केलो. ताका धमकी दिली तरी आसतना आनी जेजू परगटून फाटीं रावले ना. बरी खबर आमच्यांनी लिपून दवरूंक जायना. शिव वर्तमान जावन आसा बरी खबर, ते लिपून दवरूंक जायना. मिडिया संपर्क आमच्यांनी लिपून दवरूंक जायना वा नाकारूंक जायना. भक्तिवंत कार्लोस आत्तिसांत ताणें उजार केलें. चड हांव सांगचो ना कित्याक तुमी जायतीं शिकल्यात. ह्या एक्झिबिशना वरवीं आमच्यांनी जेजूची बरी खबर सगळ्यांक परवडूंक जाता आनी तें तुमी केलां. ह्या इगोर्जेक एक्झिबिशन करून कितलो लोक आयलो तें वाचलें. भक्तिवंत कार्लोस आत्तिसाचें जिवीत ताका गवलें आनी ह्या आधुनीक काळांत मॉडर्न वर्ल्ड कशे भाशेन आमच्यांनी भक्ती वावडटाचें जिवीत जिवंक जाता तें आमी शिकल्या. By being faithful and joyful in this modern world, we can always do the will of God. We can proclaim Jesus. Pope Francis, Bogdimon Tallo Akudisache Vishay Mundalo, he could be a model for young people. Young people. Buryano zaiti buryas sti pottak na koryasa. Tornatano, the youth. जायते पड आमी पडटाव दुखता. You are a future. But now, you are not only a future, तूं आमकां फुडार. You are not only a future, you are a present. And I would say, a church without children or youth is like a garden without flowers. तुम्ही ना जाल्यार आमची जार्डिनेत फुलां ना जाल्यार आमचें जिवीत सोबना. तुम्ही सोबिता हाडटात पवित्र सोबेत. भक्तिवंत कार्लो आत्तिसांत सोबिता हाडली
कितले बरे ताणें शिकवलें आमकां ह्या आधुनीक काळांत तरणाट्यांकूच न्हय भुरग्यांकूच न्हय पूण आमकां सगल्यांक भक्तिमोन कालो दिसाक शिकयलें. बरो उपयोग करून कंप्युटराचो डिजिटल संवसाराचो बरो उपयोग करून पेय उपयोग करून न्हय वायट करून न्हय पूण ह्या वस्तू परवीं जेजू दुसऱ्याक देव ताणें आपणाक शिकयला. दोन मोगाच्या बाबा बिल्लो खुशाल जावया. एक्सटुमान तो आमचे सामने आसनो कालवाक दीस एक्सटुमान हे आमचे एक्सिबिशन आसलें. शाबासकी जी आउल्या शाबासकी आमच्या फादराक हो सहयोग नवी आख्या गोंयकारांक दिलो आनी हांगाच्यान मुळे हे एक्सिबिशन दुसरे कवाली वतलें. तुमी इनिशिएटीव घेतली देखून सुद्दां शाबासकी जाता ते भाशेन आमी सगल्यांनी आसा थंयच रावप. मिडिया आमची गोवायकी वरवीं गोवायकी जावपाचो व्हडली मिडिया साक्षी ह्यो गोवायकी जावन आसा व्हडली मिडिया. आयज व्हडल्याक तोळ आयकूंक नाका पूण दुसऱ्यांक आमची जिवीत पळोवंक जाय. लायफस्टायल लायफ एक्झाम्पल लायफ विटनेस चड उलोवची गरज ना. असलें जिवीत जिवन आमच्या जिवितांतल्यान एक मिडिया भशेन जावन आमच्या जिवितांतल्यान जेजू संवसाराक परगटूंक आमी वावुया. सदांच सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर भक्तिमोग कालवाक दिसा भशेन देवाचो मोग करप. To love the Eucharistic Lord, to believe in the real presence of the risen Lord, real presence of Jesus in the Eucharist. And all good teaching. मारराय करप, केलीस करप, मिसा बसप हे सगळे देव काल्लो आमकां शिकयता. अशें करून तुमी बोथमीक वाटेन वाडप आनी चडप. आमचे गोराबे बरे जावं आमचे गोराबे पडटा बरी जावं आमचे जिवीत बरें जावं मोगात एकवटात शक्ती देवाक जायतें करूंक अशें करूंक आमकां ह्या दिसान देवा लागीं आमचेच पासत आमी मागुया.